Viresh Borkar. Compensation not done for the land acquired for NH 66. Fear and anxiety in the minds of the people of Goa, Vela and Agasam that they won't be compensated for the loss of land that was acquired by the government at the time of building the NH 66. Many who lost their fields and whose houses were demolished to build the NH 66 have not been compensated or allotment their plot either. Hence, the government need to fast track all such cases of compensation of land and allotment of plot for the people who sacrificed their land and homes so that the NH 66 could be completed and used by many. Speaker sir, खूप जाणांचे जे जागे गेल्ले NH 66 बांधपाक लागून जा हायवेज बांधपाक लागून अजून पर्यंत तांकां खूप जाणांक कॉम्पन्सेशन मेळोंक ना आनी डिले जायत आसा. तशेंच आमच्या आगासायम जावं आमचे गोवा वेल्या हांगा कितलेच जाणांची शेतां गेल्लीं जावं फार्मर्स तेंची शेतां गेल्लीं मात तेंचे कितें डॉक्युमेंट्स ना हें ना तें ना म्हणून ते डिले करीत आसा. सो हे जे आसा कॉम्पन्सेशन आख्खे गोंयभरान जे टायम टू टायम दिवचें ही मागणी आसा. तशेंच जे थोड्यांक प्लॉट्स एलोकेट जावपाचे आसले अजून ते डिले जाल्ले आतां इतल्या बेगीन जे आमच्या गोंयकारांची जी जागा गेल्या कित्याक खंय ना खंय तांकां दुसरे कडेन कॉम्पन्सेशन दिवपाचें आसा बट अजून पर्यंत तें कॉम्पन्सेशन टायम टू टायम मेळोंक ना. सो हें मातशें जाता तितल्या बेगीन दिवचें म्हणून मागता. श्री कृष्णा साळकर. एक मिनिट. Sir, fear and anxiety in the minds of people of Vasco. मेंबर एक मिनिट. स्पीकर सर, जो प्रश्न तेणे मांडला ते प्लॉट जे डेव्हलपमेंट करपाचे चालू आसा तेणे सांगला की डॉक्युमेंट दिवना. तेणे स्वता सांगला की डॉक्युमेंट दिवना. आमी कोणाकूच अलॉट करूंक शकना डॉक्युमेंट दिना. ज्यांचे कोणाचे डॉक्युमेंट दिल्या आनी सारखे आहा ते म्हाका दिसता विदीन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आमी तांकां प्लॉट अलॉट करपाक लागतले. तिसरी गोष्ट जी आसा तांकां रिहेबिलिट केला कोणाचें मोडला तांकां आज पासून आमी रेंट दिता. रेंट जे आसा तांकां रावपाचें रेंट दिता स्पीकर सर. सो तेजेर तेणें पळय फियर आनी एग्जायटी घातल्या पळय कॉम्पन्सेशन दिवना हें चुकीचें आहा. कॉम्पन्सेशन जे कोणाक दिवपाचें आहा तेणी डॉक्युमेंट जर दिला ताका सगळ्यांक कॉम्पन्सेशन मेळना. तेंचे भितर जर फॅमिलीचो इशू आसा आनी ते जर प्रूव करूंक शकना की हो जागो आनी हे म्हाका कॉम्पन्सेशन मेळपाक शकना ताका गव्हर्मेंटाक आमी ब्लेम करूंक शकना स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव करेक्शन करपाक सोदतां. रेंट दिला म्हणटा खरें सरकारान रेंट दिला तेय बीन कोर्टान गेल्ले ते कोर्टान वचून सरकाराक रेंट दिवचे पडले. सो हे जे रेंट दिवचे पडले आयज 4 म्हयने जाले रेंट दिवंक ना. मिनिस्टराक विचारचें की आन्सर करचें की कित्याक रेंट दिवंक ना. दुसरें जे जागा मिन्स जो जागे आसा ते कॉम्पन्सेशन मेळोंक ना म्हणटा. डॉक्युमेंटेशन हें ना तें ना तांकां खरें म्हटल्यार हेल्प करपाक जाय. जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा आत्मनिर्भर भारत म्हणटा सरकारान तांकां हेल्प करपाक जाय. हे डॉक्युमेंटेशन ना म्हणून आमी जिरोवर आसा स्पीकर सर आतां तो ब्लेम घालता मिनिस्टर ब्लेम घालता की लोकांनी हे करपाक जाय लोकांनी कॉम्पन्सेशन करपाक जाय. स्पीकर सर हांव कायदो सांगता हांव ब्लेम घालना. कायद्या भितर जर तेंचे कडेन प्रोड्यूस करूं शकना कोणाक दिवपाचे जागे म्हाका दिसता ताका विरेश बाबा खबर आसपाक जाय. फाल्यां आनी कोण मागतलो ना तोच म्हजे फाल्यां एलिगेशन मोर्चा हाडटलो की ताका दिला म्हण प्लॉट. सो कायदो जो आसा तो